धावे क्लासीन दोतोन शिकच्या भुरग्यांनो आनी तांकां आदर दिवच्या सर शिक्षकांनो आनी वडिलांनो, तुमकां बाप विन्सीचे नमस्कार. मागणे करून सुरू करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. दोळे दंपात आनी मुजे उपरांत गावंक प्रयत्न करात. सोमिया काकुळकर, सोमिया काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, सोमिया काकुळकर, सोमिया काकुळकर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मागणें जालें, दोळे उक्ते करा. बरें, आदल्या क्लासीनी आमी कितें शिकले हांव तें उडास करचें बारीस गरजेचें. पयले क्लासींत कशें जोशुआच्या मुखेलपणाखाल इस्रायल प्रजेक देवान बसायल्लो गांव तांचें दायज जावन दिलो हें आमी शिकल्या. तशेंच आमचें सर्व बरेंपण देवातावन येता आनी आमचो बसायल्लो गांव सर्गींचें राज म्हूण आमी जाणा जाल्या. दुसरे क्लासींत कशें इस्रायल प्रजेक न्यायकर्ता मुखांत्र सुटका लाभली आनी कशें दुस्मनातावन देवान तांकां राखलें हें आमी शिकल्या. तशेंच देव आमकां हर एकल्याक आमच्या आमच्या मिसावांक आपयता आनी आपल्या हातांत घट करता तें आमी शिकल्या. तिसरे क्लासींत कशें इस्रायल प्रजेक राय फावो जालें म्हणल्या विशीं आनी सुरविले राय साऊल, दावीद आनी ताचो पूत साल्माव राया विशीं आमी जाणा जाल्या. तितलेंच न्हय, कशें जेजू दाविदाचे कुळयेचो राय म्हणल्या विशीं आनी पवित्र स्नानांत आमकां लाभलेल्या आमच्याच रायाळ मिसावां विशीं आनी आमी कशें जेजूच्या रायाळ मिसावांत वांटेली जाता म्हणल्या विशीं जाणा जाल्या. आनी तें रायाळ मिसांव सेवेद्वारी जारी करूंक जाय म्हणून आमी समजल्या. तर आयचें स्पेशल कितें? आज 4-5 गजाली आमी शिकतल्या. पयलें, कशें आनी कित्याक साल्माव राया उपरांत इस्रायलाचें राज 2 वांटे जालें म्हणल्या विशीं आमी शिकतल्या. दुसऱ्यान 2 वांटे जाल्लें उत्तराचें राज आनी दक्षिणाचें राज. हातूंत उत्तराचें राज कशें आनी केदाळा आसिरियाचे बंदडीक वळख जालें हें आमी शिकतल्या. तिसऱ्यान कशें आनी केदाळा दक्षिणाचें राज बाबिलोनाचे बंदडीक वळख जालें हें आमी शिकतल्या. आनी चवथ्यान निर्वासीत इस्रायल प्रजा पर्शियाच्या राजवटके काल बंदडीतावन मायन गांवाक केदाळा आनी कशी फाटी आयली हें आमी शिकतल्या. पांचव्यांनी निमाणें जेजू आमकां कशें बंदडींतलीं सोडयता म्हणलें जाणा जातल्या. बरें, आयच्या लिसांवाक कितें नांव दिवचें तेंच समजना. पवित्र पुस्तक समजचें जाल्यार इस्रायल प्रजेची चरित्रां समजचें पडटा. आनी आयचें लिसांव वा आयची क्लास इस्रायल प्रजेचे चरित्रेचेर एक सुकण्या नदर घालूंक प्रयत्न करता. एक याजक म्हाका म्हणालो, ही क्लास धावेच्या भुरग्यांक कश्ट जावची ना गे, खंडीत जावन कश्ट. ही क्लास वा हाच्या आदल्यो क्लासी खंडीत जावन कश्ट आसल्यो, पूण आमी शिकल्या. आजय ही क्लास आमी शिकूंक प्रयत्न करतल्या. देखून हे क्लासींत येवच्या नांवा विशांत तकली करूंक वचनाकात, पूण आयकूंक आनी समजूंक प्रयत्न करात. खंडीत जावन देवाचो स्पिरीट आमकां ही क्लास समजूंक आदार दितलो. आज दाखलो दिवन ही क्लास हांव सुरू करिना, बगर दाखलो हांव मागीर थोड्या वेळान दितलो. चरित्रे प्रकार सांगचें जाल्यार केदाळा इस्रायल प्रजा इजिप्तांत पावली, वा केदाळा जाकोबू आनी ताचे पूत इजिप्ताक पावले. चोडून क्रिस्तपूर्व 1750व्या वर्सा
BC, बिफोर क्राइस्ट, 1750 BC. आनी केदाळ तांकां मोइजेन आनी उपरांत जोशुआन इजिप्तांत भायर काडलें, बासायल्या गांवाक हाडलें. तें क्रिस्तपूर्व सोडून 1250व्या वर्सा देखून क्रिस्तपूर्व 1250व्या वर्सा इस्रायल परजेन बासायल्ल्या गांवांत आपलें जिवीत सुरू केलें. म्हजो हात तुमी पळोवचो बारीक गरजेचो. इजिप्त आनी बासायल्लो गांव आनी बासायल्ल्या गांवांत इस्रायल आनी जुदा आनी इस्रायल आनी उपरांत मेसोपोटोमिया जाल्या उपरांत थंयसर आसिरिया म्हणटलो, तिका सकयल बाबिलोनिया म्हणटलो आनी उपरांत पर्शिया म्हणटलो. देखून 12 कुळयांमध्ये बासायल्लो गांव वांटलो. देखून 1250व्या वर्सा तावन क्रिस्तपूर्व 1020 पर्यंत इस्रायल परजेक मुखेलपण दिल्लें कोणें? न्यायकर्तांनी. परच्या क्लासीन तें आमी शिकल्या. आनी निमानो न्यायकर्तो कोण? सामुएल. सोडून क्रिस्तपूर्व 1030व्या वर्सा तावन 1010व्या वर्सा पर्यंत साऊल राय आसलो. आनी 1010व्या वर्सा तावन 970 पर्यंत क्रिस्तपूर्व उडास दवरा दावीद राय जावन आसलो. आनी 970 तावन 931 पर्यंत सलमांव राय जावन आसलो. सलमांव विशांत आदल्या क्लासीन आमी आयकल्या. सलमांव कितलो बरो गी तितलो अन्नाडी. सलमांव रायान लोकांक कश्ट दिलें, तांचेर ताणें टॅक्स चडयलें, ताणें हेर देवांक पातयेवच्या चलयांक पतीरणी कर्ण घेतलें. ताच्या हेर देवांक पातयेवच्या पोतिण्यां खातीर ताणें तांच्या देवांक तेंपलां बांदलीं. देखून रायाचें पयलें पुस्तक अध्याय 11 आमकां सलमांवचीं पातकां सांगता आनी ताणें केल्लीं अन्नाडपणां आमकां उगडासाक हाडटा. रायाचें पयलें पुस्तक अध्याय 11 थोडीं वाक्यां वाचता. देखून सर्वेस्पर सलमांवचेर रागार जालो, कित्याक ताचें काळीज ताका 2 फावटीं प्रत्यक्ष जाल्ल्या सर्वेस्परातावन इस्रायलाच्या देवातावन पयस सरिल्लें. सर्वेस्पर सलमांवक प्रत्यक्ष जाल्लो तेन्ना ताणें ताका परक्या देवांची सेवा करूंक आडवारलें, पूण सलमांवन सर्वेस्पराचो आदेश पाळ्ळो ना. देखून सर्वेस्परान सलमांवक म्हळें, तुवें अशें केलें देखून आनी म्हजो सल्लो आनी हांवें तुका दिल्ले आदेश पाळोवंक नाय देखून हांव तुजी राजवडकी खाण घेतलो आनी तूं तुज्या सेवकांक दितलो. पूण तुज्या बापाय दाविदाक लागून हांव तुज्या जिवन काळांत अशें करचो ना. बगार तुज्या पुताच्या हातांतली ती काडटलो. तरी पूण सगळी राजवडकी हांव ताच्या हातांतली काडचो ना. हांव म्हज्या सेवका दाविदाक लागून आनी हांवें विसलेल्या शहरा जेरुजालेमाक लागून तुज्या पुताक एक वंश सांबाळून दवरतलो. सलमांवचें उणेंपण आमी आयकलें आनी देवाच्या उतराक सरी जावन ताका विरोधी उपजले. तांचे पैकी एकलो जेरोबोआम. नेबाटाचो पूत जेरोबोआम सलमांवच्या अधिकाऱ्यां मदलो एकलो राया विरोध उठलो. तो जेरेदांतलो एक एफ्राईमीत. ताच्या आवयचें नांव जिरुवा आनी ती विधव जावन आसली. तो सलमांव विरोध उठोवंक कारण हें, सलमांव रायान मिल्लो बांदलें आनी आपल्या बापाय दाविदाच्या पागारांतलें खावटें बंद केलें. जेरोबोआम सामर्थ्यवंत मनीस जावन आसलो. हो युवक कामांत निपूण आसा तें सलमांवान पळयलें आनी ताणें ताका जुजेच्या घराच्या सर वावरेड्यांचेर अधिकारी नेमलो. एक दीस जेरोबोआम जेरुजालेमांतलो भायर सरन पयनार आसतना शिलोचो आहिजा प्रवादी ताका वाटेर भेटलो. त्या जाग्यार ते दोग मात्र आसले आनी आहिजा एक नवो दोगलो न्हेसून
आसलो. आहिजान आपलो नवो दगलो काडलो आनी त्या दगल्याचे 12 कुडके केले आनी ताणें जेरुब्बामाक म्हळें, तुजे पासत 10 कुडके घे, कित्याक अशें म्हणटा सर्वेस्पर, इस्रायलाचो देव, हांव साल्मांच्या हातांतली राजवडकी काडटलों आनी तुका 10 कुळयो दितलों. म्हज्या सेवका दाविदाक लागून आनी हांवें इस्रायलाच्या सर कुळयां मदें विसलेल्या शारा जेरुजालेमाक लागून साल्मांक एक कुळी मात्र उरतली, कित्याक ताणें म्हाका सांडला आनी सिदोनियांचे देवी आस्पारबेची, मोआबांच्या देवा केमोशाची, आम्मोनांच्या देवा मिल्कोमाची ताणें पुजा केल्या. म्हज्या वाटांनी तो सोलोंक ना, वा आपल्या बापाय दाविदान केल्ले परी म्हज्या आदेश आनी नियम पाळून म्हाका मानवता तें ताणें करूंक ना. साल्मावन कितें केलें? साल्मावन जेरोबोआमाक जीवेशी मारूंक सोदलें, पूण तो इजिप्ताच्या राया शिशाका सरशीन पळून धांवलो आनी साल्मावनचें मरण पर्यंत तो थंयच रावलो. देखून जेरोबोआम आतां इजिप्ताक पळून गेला. आतां कितें जालें? साल्मावनच्या मरणा उपरांत रेहोबोआम शेकेमाक गेलो. थंय सगळी इस्रायल पोरजा ताका राय करूंक आयिल्ली. नेबाटाच्या पुता जेरोबोआमाक, इजिप्तांत आसा तो, ताका ही खबर मेळ्ळी. थंय तो साल्माव राया मुखलो पळून गेल्लो आनी आतां तो थंयचो पाटी आयलो. लोकांन ताका आपोवंक धाडलो. जेरोबोआम आनी इस्रायलाचो सगळो समुदाय आयलो आनी तांणी रेहोबोआमाक म्हळें, हांव रायांचें पयलें पुस्तक अध्याय 12 वाचून आसा. आनी तांणी रेहोबोआमाक म्हळें, रेहोबोआम कोण? साल्मावनचो पूत. जेरोबोआम ताचो एक अधिकारी, कोणाचो? साल्मावनचो अधिकारी. जेरोबोआम आनी सगळो समुदाय आयलो आनी तांणी रेहोबोआमाक म्हळें, तुज्या बापायन आमचेर जडायेचें जूं दवरलें. तुज्या बापायन आमच्या करणाक करूंक लायिल्ली कठीण सेवा आनी आमचेर गेल्लें तें जडायेचें जूं हाळू कर. आनी जे तेदना आमी तुजी सेवा करतल्या. ताणें तांकां जाप दिली, वचा आनी 3 दिसां उपरांत परत म्हजेशी येया. देखून लोक थंयसो गेलो. रेहोबोआम राय आपलो बापूय जिवंत आसतना ताचे सेवेंत आसलेल्या मालगड्या सोवें आलेचान करूंक लागलो. देखून ताणें सर्व मालगड्यांक आपयलें आनी तांकां विचारलें, तुमी म्हाका कितें सलाह दितात? ह्या लोकांक हांवें कितें जाप दिवचें? तांणी ताका म्हळें, तूं रेहोबोआम राया, तूं आज ह्या लोकांचो सेवाक जाशी जाल्यार आनी तांकां काल जावन तांकां पसंद जाल्ली जाप दिशी जाल्यार ते शाश्वत तुजे सेवाक जातले. पूण ताणें मालगड्यांनी दिल्ली सलाह मानून घेतली ना. मगार तो आपणा सांगता व्हड जावन आतां आपले सेवेंत आसल्या तरणाट्या सोवें आलोचन करूंक लागलो. ताणें तांकां विचारलें, तुमी म्हाका कितें सलाह दितात? लोक म्हाका विचारता, तुज्या बापायन आमचेर गेल्लें जूं हाळू कर म्हणटा, हांव तांकां कितें जाप दिवं? ताचे सोवें व्हड जाल्ल्या तरणाट्यांनी ताका म्हळें, तुज्या बापायन लोकांचेर दवरलेलें जूं हाळू करूंक जाय म्हूण विचारतल्यान तुवें ही जाप दिवचें. म्हजें धाकटें बोट म्हज्या बापायच्या कमरा प्रास मोटें आसा. म्हज्या बापायन तुमचेर जडायेचें जूं घालां जाल्यार हांव तांणी की जड करतलो. म्हज्या बापायन तुमकां चापकान मारलें जाल्यार हांव तुमकां जेरबादांनी मारतलो. 3ऱ्या दिसा जेरोबोआम आनी सगळो लोक रेहोबोआमाशी आयलो, कित्याक रायान तांकां सांगलें, 3ऱ्या दिसा म्हजे सशीन परत येया. रायान लोकांक कठीण जाप दिली. मालगड्यांनी ताका दिल्ली सलाह ताणें मानून घेतली ना आनी तरणाट्यांनी ताका दिल्ले सलाहे प्रमाणे तांकां जाप दिली. ताणें म्हळें, म्हज्या बापायन तुमचें जूं जड केलें, पूण हांव तें आनीकय जड करतलो. म्हज्या बापायन तुमकां चापकांनी मारलें, बापूय कोण? साल्माव, पूण हांव तुमकां जेरबादांनी मारतलो. अशें राय लोकांक आयकलो ना, कित्याक सर्वेस्परान शिलोच्या आहिजा उदेशी नेबाटाच्या पुता जेरोबोआमाक सांगलेलीं उतरां करी जावच्याक हें निर्मिल्लें. राय ताका आयकूंक ना तें इस्रायली तांणी पळयलें. देखून तांणी ताका जाप दिली, दाविदा कडेन आमकां कितें वांटो आसा?
ना आमकां दायज जेस्सेच्या पुता कडेन वच तुज्या तंबांनी इस्रायला घे आतां जतनाय तुज्या घराण्याची दाविदा अशें इस्रायल लोक आपल्या तंबाक पाटी परतलो. पूण रेहोबोवामान जुदाच्या शारांनी वस्त्री करतल्या इस्रायलितांचेर राजवडकी चलयली. रेहोबाम रायण गुलाम वावर करयतल्या मुकद्दम हादोरामाक धाडलो, पूण चर इस्रायलितांनी ताका फातरावन जिवेशी मारलो. रेहोबोआम राय रथ सोडून जेरुजलेमाक पळून धांवोंक सोंकलो. अशें इस्रायल दाविदाच्या घराण्याक आज पर्यंत उपराटून रावला. जेरोबोआम पाटी आयला म्हणून सगळ्या इस्रायलाक खबर मेळटाच तांणी ताका सबग आपयलो आनी ताका सगळ्या इस्रायलाचेर राय केलो. जुदाची कुळी मात्र दाविदाच्या घराण्याक विश्वासी रावली. आतां जेरोबोआम 10 कुळयो घेवन उत्तराचो राय जालो, इस्रायलाचो राय जालो आनी रेहोबोआम 2 कुळयांक घेवन दक्षिणाचो राय जालो. ताका जुदा म्हणून आपयतात. आतां इस्रायल म्हळ्यार उत्तराचें राज आनी दक्षिणाचें राज म्हळ्यार जुदा. पयलें इस्रायल म्हळ्यार सगळें इस्रायल म्हणटालें हांव आनी मुखार इस्रायल म्हळ्यार उत्तराचें राज, जुदा म्हळ्यार दक्षिणाचें राज. उत्तराचें राज इस्रायलाची राजधानी सामारिया, दक्षिणाचें राज जुदाची राजधानी जेरुसलेम. देखून उत्तराच्या इस्रायला आनी दक्षिणाच्या जुदा मदें केदाळी झगडें जातालें. तांचे मदें कच्चाट आसुल्लो. उत्तरांत जेरोबोआमा उपरांत जायते राय जाले. दक्षिणांत रेहोबोआमा उपरांत जायते राय जाले. उत्तराचो पयलो राय जेरोबोआम आनी ताचे उपरांत नादाब, बाशा, एला, जिम्री, आहाब, जेहोराम, जेहू, जेहो आहाज, जेवोआश, जेरोबोआम दुसरो, जकारिया, शल्लूम, मेनाहेम, पेकाया, पेका, होशेया राय जाले. आनी ह्या निमाण्या रायाच्या काळार आसिरिया इस्रायलाचेर दाड घालता आनी इस्रायलाक निर्वासित करून व्हरता. खंय व्हरता? आसिरियाक व्हरता. खंयच्या वर्सा? 722 वा 721 वर्सा क्रिस्तपूर्व. देखून आनी मुखार इस्रायलाचो एड्रेस ना जाता. आतां उरलां खंयचें? दक्षिणाचें राज्य जुदा मात्र उरलां. आतां दक्षिणाचें राय कोण परा? रेहोबोआमा उपरांत अबिजा, आसा, जेहोशाफत, जेहोराम, आहाजाया, अतलाया, जोआश, अमजिया, जोताम, आहात, हेजेकिया, मानासे, आमोना, जोसिया, जेहोआहाज, जेहोयाकीम आनी जेहोयाकीन आनी झेदेकिया तांचे राय जाले. आनी 587 वर्सा 587 BC क्रिस्तपूर्व 587 वर्सा जेरुसलेमाचो नाश जालो. कितें जालें? दक्षिणाचें राज बाबिलोनिया घराणी येवन नाश केलें आनी हांगाच्या लोकांक निर्वासित जावन तांकां बाबिलोनियाक व्हेलें. आनी ह्या विशयांत आमी रायांचें दुसरें पुस्तक अध्याय 20 आनी 4 हांगासर वाचता. अध्याय 20 आनी 4 वाक्य दातावन. त्या काळार बाबिलोनियाच्या राया नेबुकदनेझराच्या सैन्यान जेरुसलेमाचेर धाड घाली आनी शाराक वेढो घालो. आपले सैनीक शाराक वेढो घालून आसतना बाबिलोनाचो राय नेबुकदनेझर खुद्द शारान पावलो. जुदाचो राय जेहोयाकीन आपले आवय आपल्या सेवकां, अधिकारी आनी कारभाऱ्यांसोवें बाबिलोनाच्या रायाशी गेलो. बाबिलोनाच्या रायान ताका आपले राजवटकेच्या 8व्या वर्सा बंदिवान केलो. ताणें सर्वेस्पराच्या मंदिरांतलीं आनी रावळेरांतलीं सगळीं दिरवीं काण्ण व्हेलीं आनी इस्रायलाच्या राया सालमावन सर्वेस्पराच्या मंदिरान करून गेल्लीं सगळीं
भांगाराच्या आयदनाची फूड केली. जेरुजालेमाच्या सगळ्या फुडाऱ्यांक आनी सैनिकांक, ते सगळे 10,000 असले, आनी सगळ्या शिल्प्यांक लोहारांक बंदी करून व्हेले. देशाच्या निवास्यां दुबळे शिवाय हेर कोणी उरलो ना. ताणें जेहोयाकिनाक बाबिलोनाक व्हेलो आनी तशेंच रायाचे आवयक आनी ताच्या पत्नींक, ताच्या कारभाऱ्यांक आनी देशाच्या प्रधान मनशांक व्हरून गेलो. बाबिलोनाच्या रायान सैनाच्या सगळ्या 7,000 मनशांक, 1,000 शिल्प्यांक आनी लोहारांक बंदी घालून व्हेले. हे सगळे सैनीक सेवेक योग्य असले. बाबिलोनाच्या रायान जेहोयाकिनाच्या बापल्या मट्टानियाक ताच्या जाग्यार राय केलो आनी ताका जेदेकिया म्हणलें नांव दिलें. आतां जेरुजालेमाचो वा जुदाचोय नाश जालो आनी आतां इस्रायलाचोय एड्रेस ना, जुदाचो एड्रेस ना. ते खंय आसात? निर्वासीत जावन आसात. खंय? असिरियांत आनी बाबिलोनांत. देखून हे राय इस्रायलाचे आनी जुदाचे तांदूळ बरे रायय आसात, खोटे रायय आसात. बरे राय म्हळ्यार कशें? पवित्र पुस्तकांत बऱ्या राया विशांत मस्तू सांगलां. खोटे राय ते बोळादीक राय जाल्यार तांकां केअरलेस केलां, तांचे विशांत उणें सांगलां. ताणें देवाचे नदरेन बरें दिसता तें केलें म्हणलें उतर एका राया विशांत उलयल्यार तो बरो राय. ताणें देवाचे नदरेन वायट दिसता तें केलें म्हणून आमी आयकल्यार तो राय खोटो राय. आतां हे रायांच्या काळार उत्तराच्या इस्रायलांतय प्रवादी आसले आनी दक्षिणांत जुदांतय प्रवादी आसले. उत्तराचे प्रवादी कोण पुरा? एलिया, आमोस, होसेया, हे पुरा उत्तराचे प्रवादी. तशेंच इजाइया, जेरेमिया, एजेकियल हे पुरा दक्षिणांत देवाचें उतर परगटलेले प्रवादी. असिरिया हांगासर असिरियाच्या रायान इस्रायलाक बंदडींत व्हेलें म्हूण आमी आयकता. तांची एक पॉलिसी आसली, तांचें नियम कितें आसलें? हांगाच्या बऱ्या मनशांक हिंसून तांकां थंय व्हरचें आनी हांगासर काले अस्कत्यांक तांट म्हणटा हांव पळय आमी, अस्कत्यांक मात्र हांगा सोडचें आनी घटमूट आसल्यांक परत थंय व्हरचें आनी हांगासर थंयच्या पुरकी लोकांक हाडून हांगा घालचें. त्या दाळा हांगाच्या लोकांचेर ताका कंट्रोल मेळटालो. असिरियागार मेसापटोमियन जियेताले. असूर तांची राजधानी आसली. अशूर नसीर पाल दुसरो, शाल्मनेझर तिसरो, आदाद निरारी तिसरो, तिग्लत पिलेजर तिसरो, शाल्मनेझर पांचवो आनी सार्गोन आनी सेनेकरीब तांचे महान राय. कोणाचे? असिरियागारांचे. तशेंच बाबिलोनियाची राजधानी बाबिलोन 587 वर्सा बाबिलोनियागारांनी जुदाचो नाश केलो. ख्रिस्तपूर्व 587 वर्सा 587 BC. बाबिलोनियागार सुमेरियागार आनी अक्काडियागारांचे उत्तराधिकारी म्हणून येत. बाबिलोनिया मेसापटोमियाच्या दक्षिणाक आसा. हांवें सांगलें इजिप्त, जुदा, इस्रायल, मेसापटोमिया. मेसापटोमिया म्हळ्यार युफ्रेटीस आनी टायग्रीस न्हंय प्रदेशांत आसो जागो. ही 2 न्हंय मदलो जागो मेसापटोमिया. 2 न्हंय मदलो जागो म्हणर्थ. पटामोस म्हळ्यार न्हंय. 2 न्हंय मदलो जागो मेसापटोमिया. युफ्रेटीस आनी टायग्रीस न्हंय प्रदेश. आनी असिरिया वयर आनी बाबिलोनिया सकयल. सुरवेर बाबिलोनिया असिरियागारांच्या हातांत आसलें, पूण ख्रिस्तपूर्व 612 वा 612 612व्या वर्सा तावन 539व्या वर्सा पर्यंत ते बळादीक जाले. आनी ह्या बाबिलोनगारांचो वरतो राय नेबुकदनेझर आनी बेल्शाझर म्हणून आमी समजूंक जाय. आतां पर्शियाच्या राया सिरासान बाबिलोनाक चलवायलें.
क्रिस्तपूर्व 539 वर्सा राया सिरसान बाबिलोनाक सोलवायलें आनी ताणें एक डिक्री दिली. इतिहासाचें दुसरें पुस्तक अध्याय 30 आनी 6 हांगासर ही डिक्री दिल्या. कितें ही डिक्री? इतिहासाचें दुसरें पुस्तक अध्याय 30 आनी 6 वाक्य 20 आनी 2. पर्शियाच्या राया सिरसाच्या पयल्या वर्सा सर्वेस्परान जेरेमिया उदेशी उलयल्लें उतर खरें जावच्याक सर्वेस्परान पर्शियाच्या रायाक ताणें आपल्या सगळ्या राजांत तोंडी आनी बरपी ही आज्ञा परगट करूंक प्रेरीत केलो. पर्शिया सो राय सिरस अशें सांगता, सर्वेस्परान सर्गाच्या देवान संवसाराची सर राज्य म्हज्या अधीन दिल्यान आनी हांवें जुदांत आसा त्या जेरुजलेमांत ताच्या मनाक एक मंदीर बांदूंक जाय म्हूण ताणें म्हाका आदेश दिला. देखून तुमचे मदें ताच्या लोकां मदलो कोणीय आसा जाल्यार तो जेरुजलेमाक पाटी वचूं आनी देव ताचे सोवें आसूं. ही गजाल एज्राच्या पुस्तकांत ती सुरवेर आमकां सांगून दिल्या. देखून आतां आमी कितें समजत हांव? सिरस पर्शियाचो सिरस ताच्या काळार इस्रायल पोरजा निर्वासित जावन आशिल्ली ती आतां पाटी येता आनी ही गजाल आमी एज्रा आनी नेहमायाच्या पुस्तकांत वाचता. मगळ भुरग्यांनो, आमी जिविताचो अणभव सांगूंक ना, पूण आतां तो सांगता. लॉकडावन असो अणभव आमकां आसा की ना? असिरिया आनी बाबिलोनाचे बंदडीचो अनुभव आमकां ना, पूण बंदडीचो अनुभव आमकां जाला ह्या कोरोना पिडेच्या काळार. कितें जालां? भायर गेल्ल्यांक मार पडल्यात, लोक जायतो कश्टला, भायर वचूंक साध्य जावंक ना. विशेश करून ल्हान भुरगीं फ्लॅटांनी आशिल्लीं तीं कितलीं कश्टल्या. इस्रायल पोरजाय बाबिलोनाच्या आनी असिरियाचे बंदडींत कश्टली. तांकां राय ना, तांकां देवाळ ना, तांकां थंय तांचें म्हणलें राजय ना, तांची म्हणली भुंय ना. दे हॅव नो लँड, नो किंग, नो टेम्पल. इल्लें चिंतून पळया, तुका तुज्या गांवांतलें काण खंयसरी व्हरून घाल्यार कितें जायत? कितले कश्ट जातीत जीव. देखून किर्तन 130 आनी 7 साम 137 तांची जिणी विवरिता, तांची बेजाराय विवरिता. निर्वासितांचें गीत म्हणून हांगासर आसा किर्तन. बाबिलोनाचे न्हंय तेडीर आमी बसले हांव, थंय सियोनाचो आमकां उडास आयलो. सियोन म्हळ्यार जेरुजलेमाचो, तांच्या गांवचो. ते दाळ आमी रडले हांव. त्या देशाच्या हिवरा रुखाचेर आमची विणी आमी उमकाळायली. थंय आमकां बंदी करून व्हेल्ल्यांनी आपणा गितां गाया म्हूण आमकां सांगलें. आमकां पिडापीड दितेल्यांनी आमच्या लागीं आनंदाचीं गायनां मागून म्हळें सियोनाची आमकां गितां गाया. परक्या देशांत सर्वेस्पराचें गीत आमी कशें गावचें? तुका हांव विसरन जाल्यार जेरुजलेमा म्हज्या उजव्या हाताक हार मारूं. तुजो उगडास हांव सांडीन जाल्यार सगळ्या आनंदा प्रास वय जेरुजलेमाक हांव स्थान दिना जायन जाल्यार म्हजी जीब म्हजे ताळवेक चिकटूं. हें गीत आमी आयकलां. तुका हांव विसरन जाल्यार जीब म्हजी घट जावं. बाबिलोनाचे न्हंयतडीर रडताल्या उमाळ्यांनी, न्हंयतडीच्या रुखांचेर उमकाळावन आमची विणी. तुका हांव विसरन जाल्यार जीब म्हजी घट जावं. आमकां गुलाम करून व्हेल्ले ते गायना विचारताले. आपणाक खुशाल करच्याक ते एक गीत गाया म्हणटाले. तुका हांव विसरन जाल्यार
जीब मोजी घट जावं. वय इस्रायल परजा बाबिलोनाचे आनी असिरियाचे बंदडेन गेल्ले आमी आयकलें. लुकाचे सुवार्तेन जेजू म्हणटा, बंदींत आसलेल्यांक सुडका दिवंक म्हाका अभिशेक केला. जेजू आमकां आमचे बंदींतल्यान सोडयता आनी पयल्यान पयलें जेजू आमकां आमच्या पातकांतलें सोडयता. कितलेशे जण देवाच्या आदेशांचेर विरोध वचून पातक करतात. एक न्हय तरी एक रितीन आमी पातकाचे गुलाम जाता. आमी भुरगीं थोडे फावटी देवाचे आदेश पाळिना, देवाच्या आदेशांचेर विरोध येता. थोडे फावटी वडिलांचे आदेश पाळना, वडिलांचें उतर चिल्लून वेता, शिक्षकांचें उतर चिल्लून वेता. आनी ह्या भुरग्यांक सांगणी नातल्लीं भुरगीं म्हणटात. आनी कितें जाता, तीं भुरगीं कश्टान पडटात. कशें इस्रायल परजा प्रावाद्यांचें उतर वा देवाचें उतर आयकनासतना बंदडींत गेलीं, तशेंच देवाचें उतर इन्कार केल्यार आमी पातक आदारता आनी बंदीन पडटा आनी कश्टान पडटा. कुमसाराचो संस्कार आमकां पातकांतलें बाचाव जावंक आदार. कुमसाराच्या संस्कारांत आमी वांटेली जावया, सुडका जोडया, हॅप्पी जिणी देवाक आनी पेल्याक म्हणूनची जिणी जियेवया. क्लास जाली. आतां चटवटिका, केवल दोनूच चटवटिका. पयली चटवटिका ती लेखाक ना, ती कॅपॅसिटी आसल्ल्यांक मात्र, साध्य आसल्ल्यांक मात्र, हुशार भुरग्यांक मात्र. रायाचें पयलें आनी दुसरें, इतिहासाचें पयलें आनी दुसरें, आनी एजरा आनी नेहमियाचें पुस्तक वाचचें. आनी 6 पुस्तकां आसात. हांवें सांगली सगळी गजाल, लांब क्लास आयची, पूण सगळी गजाल ह्या पुस्तकांनी आमकां वाचूंक मेळटा. रायाचें पयलें दुसरें, इतिहासाचें पयलें दुसरें, आनी एजरा आनी नेहमियाचें पुस्तक. आनी हें आतां ही चटवटिका सगळ्यांनी करूंक आसा. कोरोना पिडे वेळी वा लॉकडावना वेळी तुका आनी हेरांक जाल्लो कोडू अनुभव विवरण 10 वाक्यां बरोवंक जाय. कोरोना पिडे वेळी बंदडीचो अनुभव विवरण 10 वाक्यां बरोवंक जाय. आनी निमाणें कुमसाराच्या संस्कारा वेळी अखेरीक पाद्र्यावेक एब्सोल्युशन दिता वा बोगसणें दिवचें मागणें म्हणटा. तें कितें म्हूण जाणा जावन तें तुवें बरोवंक जाय. देव बरें करूं. मुखले क्लासीन परत मेळया.